सत्तरीच्या गोळावले गावात 4 वाघांच्या हत्येचे गुन्हेगारी सापडले। मंगळारा अटक केल्ल्या गोळावलेच्याच विठो झिपो पावणे, नालो नागो पावणे आणि बोमो नागो पावणे तिगांनी गुन्यांव कबूल केलो। वाघान तांची म्हस मारिल्ली। ते अर्धे खाल्ले म्हशीक तांणी वीख घाले आणि ते खावन एक वाघीण आणि तिचे 3 मोठे पेटे अशी 4 वाघांची फामील धपक्याक काबार। आयतारा एक वाघ मेल्लो मेळ्ळो आणि तितल्यार कर्म उक्ताडार येत म्हूण भयान उरिल्ल्या दोगांक रातोरात पुल्ले। विठो पावण्यान राना अधिकाऱ्यांक वीख खावन मेल्ल्या वाघाच्या पेट्यांक कशे पुल्ले ताचो घटनाक्रम सांगलो। वाघान दुधाचे म्हशीक मारली आणि ह्या धनगरांनी वाघाक मेकळो करूंक वीख घाले। राना अधिकारी सांगता ते कोतान वाघाच्या अवयवांच्या तस्करीचो प्रकार अशें सध्या तरी म्हणू नजो। एक्युजान सायट आयडेंटिफाय केली आणि त्या प्रमाणे आम्ही पंचनामा इन प्रेझेन्स ऑफ एक्यूज केलो हांगा। सो चौथ्या वाघाचो हांगा पंचनामा बीन जालो सगळो? हय, पंचनामा आतां करपाचो आसा, चालू आसा। पंचनामा केलो ऑलरेडी। सो आतां तेज्या नंतर पोस्टमार्टम जातले आनी मागीर तेजे डिस्पोजल ऑफ बॉडी ताजो एक पंचनामा जातलो। ओके, सो आनी बीन कितें असो डावट आसा खंय अशें? ना, तूं तरी डावट ना, कित्याक ही एक फिमेल विथ 3 कप्स म्हणजे फॅमिली 4 जाणांची फिरताली। सो 4 जाण सस्पेक्ट आसलेले, जाले जाल्यार 4कूय बरोबर जातले म्हणून। सो 4 मेळ्ळे। सो तरी आसतना आमचे सर्च कॉम्बिंग चालू आसतले। पहिले पोस्टमार्टमाचें कितें कळ्ळां तुमकां अशें कित्याक? ना, अजुनूय ऑफिशियल रिपोर्ट येवना आमकां काय। पॉयझनिंग कन्फर्म जालें? ना, कन्फर्म जालें। पॉयझनिंग कन्फर्म ना? पॉयझनिंग आमचो सस्पेक्ट। मात मेळिल्ल्या पहिल्या वाघाची वाघनखा कोणे वेली ताची जाप ना। तेच बरोबर राना वाठारांनी मॅन वर्सीस वायल्ड कॉन्फ्लिक्टाच्यो कितल्योश्योच जापोय अजून मेळपाच्यो आसात। प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने।